माझी मुख्यमंत्र्यांनी एक बरी डॉलर बडी मारली आणि सामकी गाजतात या ती बडी केन्ना मारली ह्या मतदारसंघात जेन्ना दुसऱ्या घेतलो तेन्ना सगळं दुसऱ्या मतदारसंघात घेतिल्लो जाल्यार नुसतो सुभाष शिरोडकर जर घेतिल्लो जाल्यार जात ना तोंड उघडणं ताणी काय म्हणून हे आंदोलन जे 6 वर्सां चलता ताका साथ दिणारे विश्वासघाती देशद्रोही समाजद्रोही ताणें तोंड उघडलें केन्ना काय म्हणून एकदा आता तोंड उघडणे शेपटेचेर पांय दिलो ताणें जमलेले सगळे जागृत मतदार म्हणून आम्ही जे हे केलें पळय आंदोलन जे केलें तातूंतल्यान गोवा सुरक्षा मंच निर्माण केलो तो गोवा सुरक्षा मंच निर्माण जालो आणि ताजे नंतर युती करपाचो प्रयत्न केलो आमी आमकां दिसलें भावून निर्माण जो पक्ष केला तो परत एकदा सत्तेर येवचो अशें आमकां दिसलो न्ही खरेंच पण मातशें दोगा तिगांच्या हातांत रावूनय तो जनता अदीक जर निवडून जर आयले जाल्यार मातशी लोकशाही नांदतली न्ही दोगूच जाण निवडून जर आयले जाल्यार सत्ता केंद्रीत उरता आनी त्यामुळे येवन तांचे गव्हर्नमेंट आमकां गव्हर्नमेंट नाका म्हणून आमी 5 सीट्स घेतले कार्यकर्ते आमच्या गोंयभर आसा सगळ्या कडेन पण आमी सीट्स घेतले ना 5 सीट्स घेतले आणि शिवसेने कडेन युती केली त्या वेळाचेर उद्धवजी ठाकरेन आमी जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सुदीनबाब ढवळीकर हांव आणि उद्धवजी आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्स ताणें सांगलें की सुभाष वेलिंगकर हे आमचे नेता आसात ते जे कितें ठरयतले ते सीट्स आमच्या काय म्हणणें ना ताणें सीट्स दिवनी आमकां किंवा न दिवनी अशा प्रकारची घोषणा उद्धवजी ठाकरे त्या वेळाचेर केली त्या प्रेस कॉन्फरन्सात आमी कितें केलें तांकां आमी 5 सीट्स दिले शिवसेनेक हांवें तांकां कळयलें की मगो निवडून येवंक शकता म्हणून सुदिनान सांगलें पण ते जर निवडून येवंक शकता जाल्यार शिवसेनेचें जर तितल्या प्रमाणान काम जर ना जाल्यार तांकां दिवचें ते निवडून येवनी न्ही आमच्या हाजें गोवा सुरक्षा मंचाचें हें जें आसा हे 5 हे निवडून आयले ह्या वेळाचेर आतां पार्टी कॉन्सॉलिडेट केली बळकट करतात सगळ्या कडेन कार्यकर्ते लोकांक तेन्ना आमी 25 मतदारसंघाचे अध्यक्ष घोशीत केले तेन्ना आमकां इलेक्शना कडेन तेन्ना अध्यक्षूच आशिल्ले बाकीचे लोक नाशिल्ले कित्याक आमच्यातले संघाचे कार्यकर्ते जे आसा किंवा भारत माता की जयचे दे आर पॉलिटिक्स शाय ते राजकारणात मोठ्याचे ना फाटल्यान रावता तुमकां मदत करताले रामाक मदत करपाचे नरकासुराक सभे लडपा खातीर रावणाक सभे लडपा खातीर हें करताले ते पण प्रत्यक्ष राजकारणात वतल्यान असो एक सादारणपणे आमचो खात्या समाजकारण जे आसा ते राजकारणाचे वयर आसपाक जाय तकलेचेर भोडक्याचेर राजकारणी चुकलो काय दाणो मारपाक जाय ताच्या तकलेचेर इतलो सक्षम आसपाक जाय ह्या मताचे आमी सगळे जाण तुम्ही आता भाषण ऐकल्यापासून म्हाका दिसला की भारतीय जनता पक्ष आयज ज्या लोकांच्या हातीन आसा ते तुम्हीच निर्माण केलेले लोक आणि तुमच्या एकंदरीत भाषणापासून दिसला की ते आयज म्हणजे जवळजवळ भस्मासुरा सारखे तयार झालेले असतात आणि त्यांना सोपोवपाक लागून तुम्ही हो गोवा सुरक्षा मंच हो पक्ष काढला एक रिक्वेस्ट असा आता जे पुढे नवीन जे नेते तयार जातले त्यांची मातशी तुम्ही परीक्षा घ्या कारण एकदा तुमची परीक्षा ही चुकलेली असा दुसऱ्या फावटी मातशे काळजी घेऊन नेते निवडतात